नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. इतिहासीक चंद्रयान-3 आज दनपारा लॉन्च जाता. श्रीहरिकोटान जावपी लॉन्चिंगाक गोयच्यान 12 भुरगी गेल्यात. चंद्रयानाचे लॉन्चिंग सुवातेंतल्यान पळोवपाक मेळटा म्हूण भुरगी खुश. लॉन्चिंग सुवाळो इस्रोच्या यूट्यूब चॅनलार लायव्ह आसतलो. भुरग्यांक दाखोवचो म्हूण शिक्षण खात्यान हायस्कुलां खातीर सर्क्युलर काडला. Trip because I'm very interested in astronomy and aeronautical space engineering. This is an opportunity of lifetime for me to see Chandrayaan-3 launch live from my eyes, and I don't want to miss it. I've been in contact with Devansh, and that's how I came to know about this trip. And I'm really pumped for this journey because as I've heard and read from many books that the launch of a rocket is a really powerful experience to do. Chandrayaan-3 is taking lift off from Satish Dhawan Space Center tomorrow afternoon, and we are making our journey all the way from Goa. With me are 12 students from Goa and Ms. Hyacinth Pinto from Panjim, and we are making this journey for a memory of a lifetime. शिक्षण खात्याने एक सर्क्युलर काढला. तितून तेंच्यांनी HOD तशेंच टिचर्स आसा तांकां रिक्वेस्ट केली की तेंच्यांनी भुरग्यांक जे Chandrayaan-3 जे फाल्यां लॉन्च जावपा आसा तेचे बद्दल टिचर्सान भुरग्यां मदीं अवेरनेस करची म्हणून. तशेंच टिचर्सां रिक्वेस्ट केल्या की टिचर्सांनी भुरग्यां मदीं उर्बा हाडची की भुरग्यांनी स्पेस रिसर्च तशेंच जे स्पेसा बद्दल एज्युकेशन तितून भुरग्यांनी वचून भुरग्यांनी प्रगती करची म्हणून. Chandrayaan-3 जे Chandrayaan-2 फॉलोअप मिशन आशिल्लें ते फाल्यां दनपारां 2:35 मिनटांनी आंध्र प्रदेश हांगासर लॉन्च जातलें. स्टुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. गोंयान परत एकदा पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी. गडगड जगला मारून मोठो पावस पडटलो म्हूण गोंय वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. लोकांनी झाडां पोंदा पोरण्या स्ट्रक्चरां पोंदा रावचे न्ही म्हूण सुचोवणी. मजगतीं भरून आयिल्ली तूट ह्या 4 दिसांन उणी जाल्या. सध्या सरासरी परस 12.5% मायज पावस. आतां मेरेन 61 इंच पावस पार. माधय अभयारण्य आनी कांय वाठार मेळून व्याघ्र क्षेत्र करपाचो प्रस्ताव गोयच्या रानाजीव मंडळान भायर मारलो. मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रीय संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गोंयान ते शक्य ना. रानामंत्री म्हणटा 70 आदीस त्रासान तातूंत टायगर रिझर्वेशन नाकाच. ते वटेन सेव्ह माधय सेव्ह टायगर एक्टिव्हिस्ट केरकर म्हणटा व्याघ्र क्षेत्र जायच ना जाल्यार जन आंदोलन. काल आमची स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डाची पयली मिटींग आशिल्ली. चरवण्या धरणा खातीर पयलो एप्रुवल आमी प्रोजेक्ट एप्रुवल पास केला. तेजी गरज आसा. ताजो सरळ इम्पॅक्ट आनी हेजो सगळो जाणा जावन म्हणजे सगळो स्टडी करून ताज्या उपरांत चरवणे धरण हाज्या खातीर आमी एप्रुवल दिलो. दुसरो रिगार्डींग द टायगर रिजर्व NCST हाज्या सॉरी म्हाका वर्ड कदाचित याद जायना बट अकॉर्डिंग टू डॅट एप्रुवल स्टेट जी आसा पळय न्ही क्रायटेरियात फीट जायना म्हणून आमी आत्ताच्या घडीक टायगर रिजर्वा खातीर आमी एप्रुवलूच जायना जाल्यार आमी स्टेटीक दिवपाचो प्रश्न येवंक ना. त्या पद्दतीत आमी हायकोर्टाकूय बी आमच्या एफिडेविटांतल्यान कळयल्लें आसा. चरावणे धरण बांदूक सरकारची परवानगी. सेव्ह माधय सेव्ह टायगर संघटना म्हणटा 29 जुलय मेरेन व्याघ्र क्षेत्र करूं ना जाल्यार जन आंदोलन. आमच्या आदरणीय चीफ मिनिस्टराची स्मृती मातशी दिसता हे जालें दिसता खंडीत पडलेली आसा. कारण 2020 ताणेंच सांगलेलें की आमी टायगर रिजर्व करपाकूच जाय म्हणून. आनी आतां कितें काय म्हटल्यार यू टर्न घेता. कारण BJP गव्हर्मेंटाक खबर आहा यू टर्न कसो घेवपाचो तो. आनी हे प्रत्येक गोष्ट जाणा की यू टर्न घेवपाचें. वायट दिसता म्हाका सांगपा खातीर जो 2020 स्टेटमेंट करता आनी आतां ह्या वेळार तो बदलता. आमी मुखार सरल्यार ही फायट आसा. आमी सालसेट मिशन स्टार्ट करपाक वी आर कमिंग. आय एम टेलिंग ऑल द सरपंचास पंचायत म्युनिसिपालिटीज that yes our team will be coming to your doorstep with the resolution. आमकां सपोर्ट करात. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर म्हणटा रानां वाचयतलो जाल्यार व्याघ्र क्षेत्र गरजेचें. गोंयान म्हादयी व्याघ्र क्षेत्र राखीव करप शक्य ना हे जे तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा हे पुराय लोकांची दिशाभूल करपाचें आसा. गोंय सरकाराक तांत्रीक मार्गदर्शन आनी आर्थीक मदत जी आसा ह्या व्याघ्र क्षेत्रांतल्या वाघांचे त्याच प्रमाणे ह्या परिसरांत रावपी लोकांच्या कल्याणा खातीर ज्यो वेगवेगळ्यो योजना आसा त्यो राबोवपा खातीर दिवपाचे तेंच्यांनी मान्य केल्लेले आसा. येत्या कालखंडान आमकां भोगचें पडटलें कारण अंदू ज्या पद्दतीन पद्दतशीररित्या गोंयची म्हादयची जंगलां जाळली उध्वस्त केली ते पळयल्यार येणारो कालखंड जो आसा
तो गोंयचे वर्तमान आणि भवितव्य जे आसा ते असुरक्षीत करतालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगळ्यो सरकारी कचेऱ्यो आनी सेवा कॅशलेस जातल्यो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा. सरकारान 197 कम्युनिकेशनचा बरोबर MOU सायन केलो. मुख्यमंत्री म्हणटा आमी एक पावल फुडें. घोषणा जाता थंय आसा खेळा मंत्री गोविंद गावडेन कांपालार खेळा सुवाळा वेव्हार खात्यान कॅशलेस सर्व्हिस लॉन्च केली. सगळ्यो सरकारी कचेऱ्यो आनी सरकारी सेवा कॅशलेस. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. पेटीएम बरोबर कबलात. फायनान्स डिपार्टमेंट आणि पेटीएम हांच्या बरोबर आमी तिसरो MOU सायन केलो. त्या खातीर हांव पेटीएम आणि फायनान्स डिपार्टमेंट हांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आणि निश्चित रित्या म्हणजे आमकां हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे विजन कॅशलेस इकॉनॉमी कडेन वचपा खातीर आनी डिजिटल पेमेंट्स करपा खातीर जो आमी गोवोरमेंटान स्टेप घेतला ताचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो जातलो. म्हाका दिसता बाकीच्या स्टेटी पेक्षा एक स्टेप फुडें वचून आमी सगळीं डिपार्टमेंटां कॅशलेस करपाची थारायल्या आणि ताच्या खातीरच आमकां पेटीएमाचो खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग जातलो. तांकां डायरेक्ट पेमेंट्स हे डिपार्टमेंटान करपाचे आसा ते पेटीएमाच्या थ्रू ते करपाक शकतले. अशा पद्दतीन आमी गव्हर्नन्स सर्विसीस आसतल्यो किंवा आमच्यो ऑनलायन सर्विसीस ज्याचेर आमकां पेमेंट करचो पडटा ते आमी पेटीएमाच्या थ्रू करपाक शकतले. हेय बी आमचे बजेट एश्युरन्स आशिल्ले. सरकारान स्टेट टॅक्स गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया तशेंच डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स गोंय आणि क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेसा बरोबर कबलात केली. GST डिपार्टमेंट मीन्स टॅक्सेशन डिपार्टमेंट विथ ICAI मीन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर आमी MOU सायन केलो. हो MOU जो आसा आमकां इन लॉंग रन कॅपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप आणि GST रिलेटेड ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफा खातीर घेतले. गोंयांत आशिल्ले तेंच्यांनी सुरू केल्ले टॅक्सेशन क्लिनीक हाज्या खातीरूय बी हांव ICAI इंडियन चार्टर्ड अकाउंटंट इन्स्टिट्यूशन हांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रिनर्स CGTMAC विथ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हांच्या बरोबर सायन केलो. सरकारी कचेऱ्यो सेवा कॅशलेस जावपाची घोषणा जाता थंय आसा. खेळा मंत्री गोविंद गावडे कामाक लागलो. कांपालार खेळ युवा वेव्हार संचालनालयात कॅशलेस सेवा लॉन्च. संचालनालयाच्या सगळ्या सेंटरांनी सेवा आसतली. गोविंद उलयलो. इंट्रोड्यूस केल्ले आसात त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे जवळ जवळ 12 जे कॉम्प्लेक्सी जे आसा एकंदरीत 30 सेंटर्स जे आसात त्या 30 सेंटरांचेर ही आमची फॅसिलिटी उपलब्ध आसतली. तदनंतर म्हणजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आसा हांच्यो वेगळ्यो कॉम्प्लेक्सीस आसात. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी रुपेश रावत. शिवोले एका रेस्टॉरंटान शूटआउट किरकोळ कारणावेल्यान म्हापशेच्या मोहम्मद शहीद जेम्स डिसूजा आनी सूरज सिंग हांचो कावंटराचेर वाद. तांणी रेस्टॉरंटाच्या पात्रांवाचेर फायरिंग केली. मात नेम चुकिल्ल्यान तो साल्वार. तिगांकूय हणजूण पुलिसांनी अटक केल्यात. ताचे कडेन पिस्तूल ताब्यात घेतला. काल रात्री जो शिवोले इन्सिडंट बार एंड रेस्टॉरंटान घडलो तेतून किरकोळ कारणां लागून बार ओनर आणि जे जेम्स हेच्या मदीं झगडी जाली. तेतून बार ओनर आसले तेजेर जेम्सान पिस्तूल घेवन तेजेर गुळी मारपाचो प्रयत्न केलो. गुळी मात चुकली तांकां ओनराक कित्याक ते थंयच्यान पळोवन गेले. हेतून 3 जाणांक अरेस्ट केला आतां पर्यंत. जेम्स डिसोजा, मोहम्मद सईद आणि सूरज सिंग ह्या तिगांकूय अंजुना पुलिसेन अरेस्ट केला. जेम्सान हेच्या पयलीं 1 वर्स पयलीं म्हापशा असोच इन्सिडंट जाल्ल्यान तेणे हवेन गुळी मार केल्ली. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. उत्तर गोंय जिल्लो प्रधान न्यायालयाच्या क्लार्का आड गुड्डुलासांव केला म्हूण गुन्यांव नोंद. 2019 ANCन हणजुणा रेड मारून जप्त केल्ल्या भांगर पयशांतले थोडे गायब. चौकशी सुरू जाल्या. ताच्या आड न्यायालयाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यान पणजे पुलिसेन कागाळ केल्या. ANCन रेडी वेळार दोगांक अटक करून ड्रग्स 958 ग्राम भांगर आनी 3 लाख रुपया जप्त केल्ले. कॅश आनी भांगर कोर्टाकडे दवरूंक दिल्ले. गोंयान कोर्टान चल्ले चोरयेचें प्रकरण काय नवें ना. गेल्या फावटी एका एडवोकेटान केल्ली चोरी गोंयान बरीच जातली. तेतूंतली आतां एक न्यू केस सध्या आयला. 2019 अंजुना हांगा एक रेड पडली तेतून 28 लाखाचो माल जप्त केल्लो. ह्या मालान 3.5 लाख कॅश, ड्रग्स आणि 9.5 ग्राम्स गोल्ड आसले.
जानेवारी 2020 ते मार्च 2023 मेरेन हेजेर केस चालू असली. कोर्टान केस चालू असताना मदींच अशें कळ्ळें की हेतूंतले काही माल जो इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाग आसलो हो नाच जालो. ह्या गजालीचें इन्व्हेस्टिगेशन जालें आनी अशें कळ्ळें की कोर्टांतलो क्लार्क सावळाराम महाले हेतून इन्वॉल्व आसलो आनी आतां सध्या तेजेर FIR लॉन्च जाल्या. ANCन 9 फेब्रुवारी 2019 दिसा हणजुणा एका घरार रेड मारून दोगांक अटक केल्ली. त्या वेळार चरस, कोकेन, MDMA, 958 ग्राम भांगर, 3,470,000 रुपया कॅश धरून 28,30,470 रुपयांचो म्हाल ऐवज जप्त केल्लो. भांगर आनी कॅश उत्तर गोंय जिल्लो प्रधान न्यायालयाचे ताब्यांत दिल्लो. 12 जानेवारी 2020 ते 20 मार्च 2023 ह्या काळात कॅश आनी भांगर तांचे ताब्यांत आशिल्ले. आता कॅश भांगरात तफावत दिसूंक लागिल्ल्यान खात्याकडच्यान चौकशी सुरू जाल्या. चौकशेत क्लार्क सावळाराम महालेन गुड्डुलासांव केला म्हूण दिसून आयल्या उपरांत न्यायालयाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यान पणजे पुलिशेंत कागाळ केली. ह्या कागाळीच्या आदाराचेर महाले आड गुन्यांव नोंद जाला. प्रुडंटा खातीर चेतन जोस. केपेकारांचे प्रश्न तडीक लावंक कुडचडेचो आमदार मंत्री दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या ब्रेस्तारा कुडचड्या रवींद्र भवनान बसका घेतलो. लोकांचे इशू सोडोवंक खंय हे पावल. लोकांचे इशू जमता जाल्यार थंयच्या थंय सोडोवपाचेर भर. तशेंच म्युटेशन पार्टिशनाची कामां थंयच्या थंयच करून दिवपाची तजवीज आसतली म्हूण काब्राल उलयलो. सेकंड थर्सडे ऑफ द मंथ आमी रिव्यू मिटींग घेता ऑफ ऑल वर्क्स रिलेटेड टू केपें तालुका. तितून भितर डेप्युटी कलेक्टर ममदार, ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी आमचे वांगडा कावन्सिलर्स, पंचीस, ZP आनी कॉमन लोक जे इशू आसा ते रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. आज हे करून करून खुबशे इशू आमी सॉर्ट आउट जातात, खुबशे इशूच उरता. सो ताका जर लॉ बॅकग्रावंडार जर कितें उरता ताका जर चेंज जाय डेप्युटी कलेक्टर सांगून आमी ते एज अ लेजिस्लेचर, एज अ लॉ मेकर आमी मागीर ते फुडें व्हरता. सो म्हाका ही मिटींग कंटिन्यूस करता. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक रिक्वेस्ट करता की एवरी सेकंड थर्सडे ऑफ द मंथ रवींद्र भवन केपें तालुकाचे जर कितें आसा तालुकाचे तर ते लोकांनी म्युटेशन पार्टिशन आनी कितें आसा जर तेणी येवन हांगा मेळचे अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान करता. डेप्युटी कलेक्टर ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिसिटी, एनिमल हजबंड्री म्हणून नेम द ऑफिस देर ऑल हियर. सो वी शूड फायंड सोल्युशन्स. सो तेजे खातीर ही मिटींग आमी करता. आनी इन दीस मिटींग लॉट ऑफ इश्यूज गेट रिजॉल्व. आतां डेंजरस ट्रीज आशिल्ले ते कट करपाचें परमिशन दिल्या, कटींग चालू आहा. बाकीचे इश्यू जे आसा जे स्कुलां आमची केपें तालुक्यांत बरी नाशिल्ली ती आतां ADI मेळून PWD मेळून ती सारकी करता. रस्त्याचे इश्यू जे इलेक्ट्रिसिटी डीग करता आनी PWD करपाक जाय अशें करून आमी हो मिटींग कंडक्ट करता. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट येवजणेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयानूय काजू बियो आनी काजू फेणीक मान्यताय दिल्या. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयान युनिट मॉल तयार जातलो म्हूण केंद्रीय उद्देग आनी वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश उलयलो. युनिट मॉला खातीर केंद्रीय मंत्रालय 100 कोटी रीण दितले अशी माहिती ताणें दिली. Two districts of Goa have identified their products, which are North Goa cashew nuts and secondary product is fenny. South Goa fenny is the first product, primary product, and cashew is the second product. Will give finance to the every state 50-year interest-free loan, so that for Goa, for this Goa 100 crores have been allocated. So mall will have the places for all the states. All the states will one district one product will be displayed there, and this state products which have been identified they will be displayed. This is a unique concept. पर्यावरण मंत्री रोहन म्हणटा म्हयन्या भितर मॉलाचो जागो थारावन DPR सबमिट करता. Ensure that the right things come into Goa, and Unity Mall is one of the dream projects for all of us to ensure that it comes at the earliest. As we have committed, we will strive, the team here from industries to tourism and the collectors will strive to ensure that the land and other things detailing and the DPR within 1 month is submitted to the center, to his ministry, for which, based on which further support will help us to actually get this particular mall in reality. This will definitely help tourism at a large scale in not only showcasing our products of cashew and fenny, which are ODOP, one district, one product, but also allow the people coming here to see products of every state in one particular area.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी बरोबर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.